कोणाचेच दिसणेवरी वच्चे न्हय हें दाखोवपी हांव एक आयज काणी सांगतां। एक फावट पयस आशिल्ल्या वाळवंटान एक गुलाब आशिल्लो, जो आपल्या सोबीत देखाव्याचो इतलो अभिमान बाळगतालो। तिची एकूच कागाळ आशिल्ली, एक कुरूप कॅक्टस ताचे कुशीक वाडत आशिल्लें। दर दिसा तो सोबीत गुलाब ताच्या देखणेपणाचेर कॅक्टसाचो अपमान करतालो आनी फकाणां करतालो। अशें सगळें आसतना कॅक्टस शांत रावतालो। लागसारच्या हेर सगळ्या वनस्पतींनी गुलाबाक बुद्द शिकोवपाचो यत्न केलो, पूण ती स्वताच्या नदरेन चड वळवळ्ळी। एक ताळपी उमाशेक वाळवंट सुकलें आनी वनस्पती खातीर उदक उरलें ना। गुलाब रोखडोच बावपाक लागलो, ताच्यो सोबीत पाकळ्यो सुकल्यो, ताचो मातसो रंग गेलो। कॅक्टसा कडेन पळयतना तिणें पळयलें, एक चिमणी आपली चोच कॅक्टसांत बुडोवन थोडें उदक पियेता। लज जाली तरी गुलाबान कॅक्टसाक विचारलें, म्हाका थोडें उदक मेळूं येता काय कितें? दयाळू कॅक्टसान सहजपणान मान्य केलें। इश्ट म्हणून कठीण उमाळ्यांतल्यान दोगांयकय मदत केली।